अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा निमतान सांग्यार खासा कार्यक्रम दाखोवपाची वेवस्था केल्ल्याची माहिती गोंय मनोरंजन संस्थेचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायन दिल्या. सांग्यार जावपी महोत्सवाचें उक्तावण शुक्रारा 22 तारखेक जातलें, जाल्यार समारोप सुवाळो 29 तारखेक जातलो. 7 दीस चलपी ह्या कार्यक्रमाक साबार कार्यावळी तशेंच चित्रपटय लोकांक पळोवपाक मेळटले, अशें फळदेसायन जाहीर केलां. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कालच्यान ताचे ओपनिंग सेरेमनी जालो आनी ताच्या नंतर जो शेड्यूल आमकां गोंयभर दाखोवपाक जाय आशिल्लो, गोंयच्या सगळ्या लोकांचें पार्टिसिपेशन आमकां ह्या इफ्फीच्या महोत्सवा भितर जाय आशिल्लें तें तुमकां कळ्ळें आसा. एक खाशेलो प्रोग्राम आमी सांगे भागा भितर दवरिल्लो आसा, कारण सांगे हो म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्यांत पयसुल्लो भाग आनी ह्या भागांतल्यान आतां पर्यंत इफ्फी खातीर म्हणून खास कितें जाल्लें ना आनी थंयचे लोक हांगा येवपाकय शकना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी लक्षांत घेवन आमी सांग्या खातीर एक बरो प्रोग्राम केल्लो आसा. पूण तुमकां सगळ्यांक एक सांगता की सांग्यार 8 दिवसाचो प्रोग्राम जातलो. इट वूड स्टार्ट फ्रॉम 22 नोव्हेंबर टील 29. आतां 22 नोव्हेंबराक आमचो इनॉग्रल सेरेमनी जातलो आनीक 29 नोव्हेंबराक आमचो क्लोजींग सेरेमनी जातलो. हो पुराय ताचे मदीं कॉम्पॅक्ट अशे आमचे सगळे कल्चरल प्रोग्राम्स, सेलेब्रिटीज हे सगळे जातले. पयले आमकां ज्या दिसाक इनॉग्रेशन आसा त्या दिसाक सांजेच्या 7 वरांचेर 7 ते 7:30 दरम्यान आमचो गोंयचोच एक आयकॉन म्हळ्यार जाता तो सिद्धार्थ गडेकर डान्स अकॅडमीचो, जाणें परफॉर्म इंडिया एज वेल एज ओवरसीज केल्लें आसा. सिद्धार्थ गडेकराचें परफॉर्मन्स एक अर्द तास आसतलें आनी ताच्या नंतर आमचें ह्या महोत्सवाचें रितसर उद्घाटन जातलें. ह्या उद्घाटन समारंभाक आमचे मदले ESGचे चेअरमॅन आनी गोंयचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे येतले. कांय सेलेब्रिटी तांचे बरोबर आसतले. तशेंच श्री रामाराव वाघ, शर्मद रायतुरकर, राजा खेडेकर, आमचे ECचे जे मेंबर आसात तेय थंय आसतले. आनीक मोठ्या दबाज्यान हो सांगे इफ्फी महोत्सव 2019 आमी ताका नांव दिल्लें आसा. सांगे इफ्फी महोत्सव 2019 ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. इनॉग्रल सेरेमनी 22 तारखेर जाले नंतर रोखडोच जो सर्जिकल स्ट्रायक मनोहर पर्रीकरांच्या प्रयत्नांतल्यान एज अ रक्षा मंत्री म्हणून जाल्लो, ताचेर जे चित्रपट काडिल्लो आसा उरी, ह्या उरी चित्रपटाचें स्क्रिनींग जातलें आनी तें ओपन एअर स्क्रिनींग जातलें. ओपन एअर म्हळ्यार थंय गाडी वतली आनी गाडयेंतल्यान तें स्क्रिनींग जातलें. सादारण 1,500-2,000 लोकांचो आस्पाव जातलो. कारण मनोहर पर्रीकरान इफ्फी हो गोंयान हाडलो आनी तांची जी भुमिका म्हणजे मनोहर पर्रीकराक साकार केल्लें फिल्म आसा तें उरी, ताचे फिल्म स्क्रीन आमी सुरवात करतात. 23 तारखेर शेनवार आसा. शेनवाराक एक बरो रिनावड सिंगर एंड म्युजीक डायरेक्टर अवधूत गुप्ते हांचे लायव्ह इन कन्सर्ट आसतले आनीक ते लोकां खातीर खुले आसतले. एक बरो व्हडलो कार्यक्रम सांग्या भितर जावपाचो आसा. आयताराक 7:30 ते 10 पर्यंत एक सुपरहीट मुवी नटसम्राट हो एक मराठी चित्रपट लोकांक स्क्रिनींग करपाक मेळटलो. तसोच सोमाराक 25 तारखेर नोव्हेंबराच्या आमी आमच्या तालुक्याचें रिप्रेजेंटेशन सांगे आनी केपें तालुका मर्यादीत हायस्कूल लेवल भुरग्यां खातीर सिंगींग कॉम्पिटिशन, पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा. आनीक ताचें हें कॉम्पिटिशन जातलेंच, पूण त्याच बरोबर दुसरें हें कॉम्पिटिशन सोंपतकच मराठी चित्रपट कट्यार काळजात घुसली हो एक फेमस चित्रपट आमी सादरीकरण करतले. 26 तारखेर नोव्हेंबराच्या ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशन आसतलें. 2 कॅटेगरी भितर आसतलें. एक हायस्कूल भुरग्यां खातीर, केपें आनीक सांगे ह्या भागांतल्या हायस्कूल भुरग्यां खातीर ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशन, आनी एक आसतलें की ज्यो एकेडमीज आसात गोंयाक डान्स अकॅडमी तांचे परफॉर्मर सगळे हे परफॉर्म करतले. हो फूल रात वेनसडे 27 नोव्हेंबर
ह्या दिसाक गोंयचे क्वीन ऑफ गोवन कोंकणी म्युजीक लॉर्नाचो लायव्ह इन कन्सर्ट आसतलो आनीक हाचो आस्वाद सगळ्यांनी घेवं येता. थर्सडे म्हणजेच ब्रेस्ताराक 28 नोव्हेंबर ह्या दिसाक गोंयचो सगळ्यांत ओल्डेस्ट ऑर्केस्ट्रा मेलोडी ओमकार मेलोडीज हांचो एक शो जातलो आनीक हो सांजचे 7:30 ते 10 मेरेन आसतलो. फ्रायडे 29 नोव्हेंबर ह्या दिसाक ग्रँड क्लोजींग सेरेमनी आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन अवॉर्ड डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी जातलो. तातूंत भितर हो जातकच आमचे एक सेलेब्रिटी म्युजिकल नायट म्हणून बाबा अक्षय नायक गोंयचो एक फेमस सिंगर जाणी गोंय आनी गोंया भायर बरी नामना मेळयली आसा तो अक्षय नायक. जुली जोगळेकर ही सारेगमा फेम जी सिंगर आसा तांचो प्लस गोंयचे एक बरे उबरते कलाकार मिस डॉक्टर उर्जा नायक गांवकर हांणी जी टीव्हीचेर परफॉर्म केल्ले आसा. ह्या सगळ्यांचे म्हणजे हें जातलो सेलेब्रिटी म्युजीक नायट म्हणून हो प्रोग्राम जातलो. अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक गोंयकार चडशे वांटेकार जायनात. तांचे खातीर महोत्सवा भायर उगड्याचेर हेर वाठारांनी चित्रपट दाखोवपाची सोय केल्ल्याची म्हायती गोंय मनोरंजन सोसायटीचो केंद्रीय समितीचो वांगडी रामराव वाघ हांणी दिल्या. आमची वेगवेगळी जी रवींद्र भवन आसात ती आयच्यान फिल्म स्क्रिनींग सुरू करतली. आज वास्को जॉली LLB, त्याचबरोबर मडगांवां टायगर जिंदा है, साखळी उरी आणि कुडचड्या दप्पा ही पिक्चर्स स्क्रीन जातली रवींद्र भवनान. त्याचबरोबर न्हू एक खाशेल्योश्यो ज्यो आउटडोर मोबायल स्क्रिनींग ज्यो व्हॅन्स ज्यो तयार केल्यात ताचे आयच्यान उक्तावण जाता आनी आज मांद्रे आनी पार्सा ग्रावंडाचेर उळी हे पिक्चर आयज दाखयतले. त्याचबरोबर मागीर पेडण्यां, बिचोली, मार्सेल, वाळपय, सावर्ड्या, मोळ्या, फोंडा, शिरोडा ह्या वेगवेगळ्या ठिकाणार मागीर ह्यो आउटडोर मोबायल स्क्रिनींग हे 28 तारीख पर्यंत जातल्यो. ताजे डेली आमी आमच्या वार्तापत्राचेर त्याचबरोबर आमच्या एडवर्टायजीचेरूय ताजें मेन्शन आसतलें. तशेंच सावथ गोंयान केप्यां, सांग्यां, काणकोण, कुंकळ्ळी, कुठ्ठाळे, सांकवाळे हांगा ह्या जाग्यांनी हे फिल्म स्क्रीन जातली आउटडोर मोबायल स्क्रिनींग. आनी आयज केपें मार्केटीन सिम्बा हो मुवी दाखोवपाक येतलो. आमी ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां कडेन मागतात की तांणी ह्या पिक्चराचो लाभ घेवचो. तशेंच ओपन एअर स्क्रिनींग जी आसा तिवूय आयच्यान सुरू जातली. आयज 7:00 जॉगर्स पार्क आल्तिनो हांगा चलती का नाम गाडी हे पिक्चर दाखयतले. आनी मिरामार बीचार नाचोया कुपासार हो पिक्चर दाखयतलो वतलो. ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या पिक्चरांचो लाभ आमचे सिनेरसीक गोंयचे आमचे जे भाव आसात भयणी आसात ते घेतले अशी आमकां अपेक्षा आसा.